नेटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पुवी सांगा तुजो दिवून आसा विश्वासान वडा मोगान आमी सोम्यांक बेठोवंक आयल्या एकेडे बोर पवित्र उकारिसान जरासच्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया कितलो मोग हावलो तो कितलो काकुळतीन भरलेलो आमी कितले ताजे तोंड पयस गेल्यारी तो आमचे संगत आसा आमी मागलेले तो दिता आमची सर्व काळजाचे अत्रेक आमचे सर्व कष्ट ताका समजतात वय मोगाचनो ह्या जेजूक आमी आराधन करूंक आयल्या ताची स्तुती करूंक आयल्या जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो जिवितान सलवून सोना तो यथेश्ट प्रतिफळ घेतलो मोगाचनो जे केन्ना इसाया प्रवादी पयल्या वचपरांत आमी आयकत हांव जगतना देवाचेर तूं भवर्त दवरताय देव तुका उदंड मापान फळां दिता देणी दिता ह्याच भवर्तान भरवशान जेजूक ह्या गिता मुखांतर आमी आराधन स्तुती होगळाप करया सोम्यांत जिवीत आसो आत्मेची सिरगींच्या मन्नाक आमकां पोसो पुवी तिंडा आपल्या एकवटांचो कीर्तन 25 तुका सर्वेच परा म्हजो आत्मो उबारता देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका पळय मोगाचो जे केन्ना हांव देवाचेर विश्वास दवरता देवाचेर अखंड फाती आनी भावार्थ दवरता
देवाचे उतर ते खरे नीज फळाधिक म्हणून हांव पातये येता देव म्हाका निराशी करिना म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक सोडिना दुस्मान कसलोय खोट्यो संगती त्यो म्हजेर जैत व्हरूंक शकना जरी तर म्हजे थंय त्या जेजूचेर विश्वास आसा भवर्त आसा मग यस भवर्तान आनी विश्वासान ह्या घडये हे सगळे ज्या देशार ह्या पूर्ण शेतान हे आमच्या सुम्या सडवंदरा जेसूक आराधन करूंक आयल्या तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावचे ना पूण कारण नासतना विश्वासघात करता ती निराशी जातले सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय तुझे वाटो म्हाका शिकय तुझ्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय तुझी जाणवाय म्हाका शिकय कित्याक तू म्हज्या थारण असो देव तुजेर हांव सदांकाल बरवस्ता सर्वेस्परा तुज्या काकुळतीचो उगडास दवर सासना तांदुळे दाखयलेलो मोग मनान धर म्हज्या तरणाटपणार फातकांचो उगडास धरी नाका म्हाका तुज्या बरेपणा लागून मोगान म्हजो उगडास कर पळय मोगाचो हे देवाचे उतर देव आमचो कितलो मोग करता जे केन्ना हांव देवाचेर फातकी आनी विश्वास दवरता देव म्हजी फातकां उडास दवरिना म्हणटा इसाया प्रवादीच्या पहिल्या अवस्वरांत 18 आनी 19 वळीन आमी वाचता तुजी फातकां ती थांबडी जावं दी रक्ता बरी थांबडी जाल्यार ती हांव इमा बरी धवी करतलो मोगाचो तो जावन असो देव आमचो खाकुळतीचो देव मोगाचो देव म्हज्या दुस्मान म्हजेर जैत व्हरूंक शकचे ना हे संवसारांतली खंयची वायट सकत म्हजेर जैत व्हरूंक शकची ना जरी तर हांव येवकारिस्तंत जेजूक सेवता क्रिस्ताच्या कुडी रगता वेंगता देवाचें उतर सदां न्हीद वाचून नियाळ करता कसलीच वायट सकत म्हज्या थळ्ळेक येवचें ना मोगाचें हें जावन आसा देवाचें उतर आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया ताचें आराधन करया ताची स्तुती करया गितां मुखार करया स्वातीक जेजू तू आमचो वासरो तुझे विना गो आमकां दुसरो स्वातीक जेजू तू आमचो वासरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सुम्या जेजू तू घोळी बरो तुझी येसो एकच तारो सुम्या जेजू तू गवळी बरो तुझी येसो एकच तारो जेजू तरी आमचे हात उबारूया आणि वडा थाळ्यान जेजूक आराधन करया आमी उबे रावया आमचे हात आमी उबारून धरून परत एक कोटी जेजूक आराधन करया कित्याक ताणें म्हाका येदोळ बऱ्या राखला सांबाळला ताणें म्हजो मोग केला ताणें म्हजी फातकां नितळ केल्यात हांव एक किरकोळ रचना जाल्यार ह्या मातयेची धूळ जाल्यार देव म्हजो मोग करता देव म्हजे संगत आसा तो म्हाका बक्षिता ह्या खातीर मोगाचो हांव
कितेंच नाव फावो जाल्यार देव म्हजो भोग करता, देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा, देव म्हजे सांगत आसा. ह्या खातीर आमी अर्गासुली होगळाप आराधन आमच्या सुम्याक करया. येस वंदना Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गादुगा सुम्या जेजू या घडी आमच्या सोबे तू करोत्सव जर आसाय, उड्या रुपार आमच्या सोबे तू आसाय. तुवें म्हणाय संसार सोरा पर्यंत आमच्या संगत आसतलोय. म्हजे उतर ह्या संसार सोरत जाल्यार म्हजी उतरां सरची नांद. ती उतरां मोगाची, मोगसण्याची, भलायकेची उतरां होगळा जेजू या घडये तुझी स्तुती होगळा आराधन करता असताना हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचेर तांच्या भावार्थाप्रमाणे, तांच्या विश्वासाप्रमाणे तांकां तूं भाव, आमची मागणी तूं स्वीकार कर. आमची स्तुती होगळा आराधन तूं घे सोम्या. आमची पातकां तूं पळय नाका, बगर आमची किरकोळ रस्त्याची तूं फाकूळ तूं कर, दया कर. बापा लागीं मागून उथंड आशीर्वाद या घडये होगळा जेजू तूं आमचेर वत. अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, हालेलुया तुका सोम्या जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. इकडे बरो आमी बसया. मोगेचो आमचो देव, काकुळतीचो देव, तो बोगसण्याचो देव. ह्या संवसाराक देवान जेजूक धाडलेलें. देवा कळीत आसलें आमी अस्खत, आमी पातकी सुकून पडता. बापाची काकूळ तूं उदंड मापान आमकां गरज आसा. ह्या खातीर मोगाचो जेजूची उतरां, जेजूची शिकवण, जेजूचे हाव भाव, जेजूचे काळीज पण पवित्र पुस्तकान कितले खडे आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूक तांचेर बिरमोत पावलो. लाजराच्या मरणा वेळार जेजू रडलो. जेजू कनवळो जालो. ताजें काळीज भरून आयलें. तो बुकेल्लो लोक ताजो फाटलाव करून आयलोलो. त्या लोकांचेर जेजू बिरमोत पावता. मोगाचें तें जावन आसा जेजूचें देवाचें काळीज. ह्या काळजाचो अनुभव हांवें आनी तुवें केला. मोगाचें आज देव आमकां इतलें ताजो मोग दिता, बोगसाणें दिता, आमी स्विकार करता. ताज्या उपादेशा प्रमाणे जियोन ह्या काकुळतीचो वांटो आमी आमचो करून घेतला. मोगाचें आज आमी समजून घेवया आमी कितले पातकी जाल्यार, आमी कितले देवातोन पयस केल्यार देव म्हजे सांगत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें वेचीक पुताच्या वापारींत तो सांडून गेलोलो पूत एक भिकारी जावन आयलो. बापायच्या घरा इतलें आसुल्लें, संतोष आसलो, खाण आसुल्लें, समाधान आसुल्लें, मोग करचो आवय बापूय आसुल्ली, भाव आसुल्लो. तो पयस गेलो पण पाटी येताना मोगाचें तो भिकारी जावन आयलो. भिकारी जावन आयलोलो. मेळकुटे वस्तूर पिंजलेली मुस्तायकी घाल मेळकुटो गाणेड्डो जावन तो आयलो. खाली हातांनी आयलो. एक भीक मागच्या व्यक्ती बरी बापाय लागीं तो आयलो. मोगाचें तो बापूय भायर येता, फुटलून धरता. तो म्हजो पूत घाण येता, भिकारी म्हजें नांव ताणें फाट केलां म्हणून त्या पुताक तो करिना बगार फुटलून धरता. मुस्तायकी घालता, मोचे घालता, मुदी घालता. जे कितें ताणें होगडायलें
हे सगळं तो बापूय दिता मग ह्या मुखांतर जेजू सांगोंक आशेता की आमी खंयच्याय हीन परिस्थितीत आसल्यार देवातून आमी कितले पयस गेल्यार जर हांव मन बदलून फाटीं येता हांव खंयच्याय परिस्थितीत खंयचीय नीच पातकां केल्यार मन बदलून हांव फाटीं येता देव म्हाका पटलून धरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मग हो जावन आसा देव म्हजो आनी तुजो हो जावन आसा जेजू म्हजो आनी तुजो ह्या उंड्यार हजर आसचो आनी तें जावन आसा काळीज तें देवाचें काळीज ह्या खातीर जाणवायेच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत 23 ओळ आमी वाचता तरी पूण सगळ्यांची तूं काकुळत करता कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पातकांचेर दिश्ट घालिनाय पळय मोगाचें देवाचें उतर स्पश्ट आमचें काळीज आमी बदली जाय आमचें जिवीत आमी बदली जाय देखून देव आमच्या पातकांचेर दिश्ट घालिना देव आमची पातकां दाखोवन दिना कित्याक हांवें फाटीं येजय पळय कसलें काळीजांनी मन देवाचें आमच्या कसलें काळीजांनी मन जेजूचें तो म्हणटा आमची पातकां तो पळयना कित्याक आमी देवातून पयस रावता म्हणल्या भियान हांवें देवाक लागीं येजय परिवर्तन जायजय हर एका घडये देवाच्या मोगाची काकूळ तूं उब हांवें बोगासय ह्या खातीर देवाचें उतर स्पश्ट मोगाचें न्हू आमी मस्त बडी चिंचे आसा देव म्हाका शिक्षा दिता कोण ना ही पिडा देवान म्हाका दिल्ली ओड शिक्षा म्हणून पण देवाचें उतर जे पवित्र देवानच लिखलेलें हें उतर म्हणटा देव आमच्या पातकाचो उडास दवरिना कित्याक हांवें बदल जाय मोगाचें न्हू म्हजी भलायकी म्हज्याच हातांत आसा म्हज्या जिविताचो संतोष आनी समाधान धदोस काय म्हज्याच हातांत आसा हेर कोणाच्याच हातांत ना जे कितें म्हजें चिंतना आसात म्हजें काळीज आसा म्हज्या हातांत आसा हांव कितें चिंता म्हज्या विशांत हेरां विशांत म्हजें थंय आसा जायते फावटी हेरांक हांव दुर्सता ताणें म्हजें समाधान पाड केलें ताजी उतरां म्हाका दुखतात खंडी जावन मस्त फावटी पूण मोगाचें न्हू जर देव इतलो काकुळतीचो इतलो मोगाचो तो आमच्या येण्याक राखोन आसा तर आमी तांकां बक्षिया मोगाचें त्या उपरांत 12व्या अध्यायांत दुसऱ्या वळीन देखून सर्वेस परतून सुकलेल्यांक हळू सुधरायताय आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय आमचो देव खंय वळो पूण देव आमचें बरेंपण आशेता आमी बदल जाय हळू देव आमकां सुधरायता बूद आमकां सांगता ह्या खातीर देवाचें उतर वडिलांचें उतर मीस मागणें हें सगळें भोव गरजेचें खंय हांव वाट चुकलां देव म्हाका खंयच्या वाटेन चलोवंक आपणे दिता हाची जाणवाय मोगाचें देवाचें उतर दिता ह्या खातीर मोगाचें देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो आनी आमकां देव कशें परिवर्तन हाडटा म्हणून एजेकिएल प्रवादी स्पश्ट रितीन म्हणटा मोगाचें आमकां देव कशें नवी मनशां करता कशी आमकां परिवर्तन करता 3 संगती स्पश्ट रितीन एजेकिएल प्रवादी म्हणटा 36 अध्याय 25 तान 27 वळी पर्यंत स्पश्ट बऱ्यांकन आमी आयकुया नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्या हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो मोगाचें पयलें देव आमकां नितळ करता आमी पवित्र स्नाना मुखार नितळ जाल्या
येदोळूस पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमी नितळ जाल्या पयले देव आमकां नितळ करता अशुद्धपणांतली फातकांतली मुर्तीच्या पुजांतली हर एक वायटांतल्यान देव आमकां नितळ करता. ह्या खातीर कितले चड देवाक लागीं कितले चड मिसाच्या पवित्र बलिदाना हजर जाता कितले चड देवाचे उतर वाचता तितले चड आमी नितळ जाता मोगाचनो. हे आमी उडास दवरचे. पयल्या सुवातेर देव आमकां नितळ करता. आनी दुसऱ्यान एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचेर घालतलो. पळय मोगाचो आमचो आत्मो नवसरणी करता नवो करता. नवो आत्मो हांव तुमकां दिता म्हणटा सर्वेस्पोर देव. आनी तिसरें भोव गरजेचें तुमच्या कुडींतले पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशें करतलो आनी म्हज्यो आजनां तुमी पाळीशें करतलो. पळय मोगाचो देवाचें उतर स्पश्ट 3 हंतांनी म्हणजे देव आमकां संपूर्ण रितीन आमची कूड आमचो आत्मो आमचें काळीज नितळ करता. जे केन्ना हांव देवाची काकुळतो मागता जे केन्ना हांव कुमसारान म्हजीं पातकां सांगून देवाचें बोगसाणें जोड घेता जे केन्ना हांव देवाचें उतर वाचता जे केन्ना हांव घरांत मागणें करता जे केन्ना हांव एकामेकाचो मोग करता बक्षिता देव म्हाका संपूर्ण सुडकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून जर तर आमी बंदपाचांत आसा वायट सक्तेन शिरकल्या मोगाचो देवाची कृपा गरज आसा. देवाचें उतर आमकां सुडकां दिता. जे कितले चड मागणें करता देवाचें उतर वाचता मोग करता काळीज नितळ दवरता तितली चड देवाची कृपा काकुळता हांव मागता. तर आतां एक गीत आमी गावया देवाच्या काकुळतीन भरलेलें आनी आमची पातकां आमी ह्या घडये वळखून घेवया. आमच्या काळजांत आसलेले सर्व उणेपण हेरां विरोध आदारलेली जायते पोटी जाय जाय म्हणून हेरांक चिडायलेले हेरां विशान खबरो हांवें केल्या हेरांक हांवें म्हज्या उतरां करण्यांनी दुख येयलां. हांव म्हजें सुस्वार्थ चिंतून हेरांच्या गरजांक पावूं चुकलां. मागणें करूंक कुटुंबांत एकवट हाडूंक कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक हांव चुकोवन पडलां. जायते फावटी म्हज्या उतरांनी कुटुंबाच्या सांद्यांक हांवें दुख येयलां. हांव म्हज्या एकल्याच्या स्वार्थाक लागून वायट सवयेक लागून कुटुंबाचें समाधान निसांतन केलां. ह्या सर्व खातीर जेजूची काकूळ तूं बक्षण आमी मागया. आमच्या हात काळजाचेर दवरून जेजूची काकूळ तूं ह्या गिता मुखार मागया. बोगस म्हाका सोम्या जेजू हस्कत आसा पातकाचे पिडेन हांव घुस्पडला. बोगस म्हाका सोम्या जेजू हस्कत आसा पातकाचे पिडेन हांव घुस्पडला. हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता सेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्यांक हांव बक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्या नांवा. हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता सेजाऱ्या म्हज्या सेसामाऱ्यांक बक्षिया. हांव बक्षिता घरच्यांक म्हज्या हांव बक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्या नांवा. जेजूच्या उलोवण्या प्रमाणे आमी बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता सेजाऱ्या हांव बक्षिता
शितां सगळ्या जेजू तुझ्याच नावा मुगच्छन या घडी आम्ही उघडासा घड्या कोणाचेर कोणा विरोध म्हाका राग आसा कोणाक हांवें दुख येयला फोटसाक सांगल्या एका निजा देवाची पुजा करूं आराधन करूं हांव सुरवाल अन्य देवाचो शिंगेला म्हज्या वायट सवयांक लागून हेरांक हांवें दंडशिला हेरांक हांवें वायट मागला दुस्मान काय दवरल्या मोगाचो जेजूची खाकूळ आमी मागया आमचे संपूर्ण जिवीत परिवर्तन करचें मागया आमी आमचे संपूर्ण कुटुंब परिवर्तन करचें या घडये जेजू या मलीक रक्तान आमकां तूं धुनितळ आमची सर्व पातकां तूं धुनितळ कर जेजू बक्षिना जाल्या मोना शांतीना हांव बक्षिता हांव मोग करता तुझ्याच नांवा बक्षिना जाल्या मोना शांतीना हांव बक्षिता हांव मोग करता तुझ्याच नांवा हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता शेजऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नांवा हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता शेजऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवा मुगचुरी आंगडी आमच्या जिविताची एक वरवणी आमी करया म्हजी जबाबदारी पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळेले म्हजे मिसांव म्हज्या कुटुंबान म्हज्या शेतसमोर फिरगजीन वाड्यान समाजेन म्हजे मागण्याचे जिवीत म्हजी जबाबदारी हांव कशी पाळून आसा देवाचे उतर हरी एक दीस वाचून नियाळ करता जायते संदर्भ म्हज्या पातकाचे बारीकपण जावन हेरांक कुमोग करूंक बरी उतरां उलोवंक प्रयत्न हांव करता म्हगे देवाची कृपा जे केन्ना हांव मन बदलयता तो वेचीक पूत ताचें मन परिवर्तन करता शेकी ताका बूद आयली म्हणटा आनी त्या उपरांत मोगाचो जाल्ली बदलावण आमी पळयता मोगाचो ही बूद देव म्हाका दिवन ही समजणी wisdom and knowledge to understand, realize that I have committed mistakes, sins. हांव देवातान पयस गेला हांव पातक आदर नासा म्हणली समजणी ती मूळ समजणी देव म्हाका दिवं दी म्हणून आमी मागया Kakut mucikă Lag muso poiscă Mogan burun Aucie ta Au patki somia Kakut mucikă Lag muso poiscă Mogan burun Aucie ta Au
दुस्माना अवमोक्षिता शेजाऱ्या अवमोक्षितांच्या अवमोक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नावा अवमोक्षिता दुस्माना अवमोक्षिता शेजाऱ्या अवमोक्षितांच्या अवमोक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नावा जेजू तुझ्याच नावा जेजू तुझ्याच नावा मग इसाया प्रवादीच्या 50 आणि 33 अवस्वरान 4 5व्या वळींत अशें म्हणटा क्रिस्त आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो कास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो पूण आमी ताजे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका वितलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो ताजेर पडलेल्या कास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या पळय मोगाच्यानो कसो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मुणिजां जल्मोवच्या फुडेंच जायत्या वर्सां आदीं इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लो ताजें काळीज शिस्तलें ताज्या गायान तो आमची पातकां दोलितोळ करतलो आमकां नीत कर दितालो आमकां सुडका दितलो तसलो जेजू आज ह्या घडये आमचे सोबे आसा आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो मोगाच्यानो 12व्या वळींत वाचता ताज्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो पळय मोगाच्यानो आमच्या अपराधांचो भार जेजून क्रुसार ताचेर घेतला आमी कितले चड अपराध करता तितलो चड जेजू वळवळता आनी कश्टाता मोगाच्या भावांनी भयणी जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी मोगाच्यानो ताज्या गायांत ताज्या रक्तान ताणें आमकां नितळ केला गुण केला आनी आमची पातकां आमचे अपराध आमचे खोटेपण धोवावन आसा ह्या खातीर मोगाच्यानो ह्या घडये हे जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमी मागया हे रगत खुर्सारतान शिंपडलेले आमच्या समेस्तांचेर शिंपटोवन दी आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांचेर शिंपटोवन दी आनी आमकां जेजू नितळ करून दी आमचे काळीज आमचो आत्मा आमची कूड संपूर्ण परिवर्तन करून दी आमची पातकां बोगोस आमचे सर्व वायट सक्तेंतल्या सांकळेंतले आमकां तुटो म्हणून जेजू लागीं मागया आमच्या कुडीची दूख पिडा या जेजूच्या अमोली रक्तान आनी गायान आमकां नितळ करून दी गुण करून दी म्हणून मागया मोगाच्यानो ह्या गीत आमी गाता आसतना तेंच जेजूच्या अमोलीक रगत आमचेर जेजू शिंपटावन दी आमकां गुण करून दी आमकां नवी मनशां करून दी आमचे काळीज नवें करून दी आमची कुटुंबां नवी समाधानाची मोगा भक्षणाची फाळणी करून दी म्हणून ह्या गिता वेळार जेजू लागीं आमी मागया जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर तुझ्या रक्तान म्हाका धवो कर जेजू तुझ्या
तुझ्या रक्तात मुझे पातका पुसून जेजू तुझ्या तुझ्या रक्तात मुझी पीडा पीडा तू होईस कर. तुझ्या रक्तान म्हाका नवं कर. जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जिवीत दिता. जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगत मुझे जीवित बदलता मुझे जीवित बदलता. जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगत मुझे दुख पयस करता मुझे दुख पयस करता. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत मुझे जिवीत बदलता जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रगत मुझे दुख पयस करता. मग छान याकडे मागया आमची सर्व मागणी ते सव आम्ही भेटून देऊया. हे गीत गायत असताना परत आणि परत मग चलो जेजूचे रगत आमका नितळ करून दे, पवित्र करून दे, निर्मळ करून दे, आमका सक्तेन भरून दे. मग छान आमच्या देवाक जेजू खळीत असा आमची पीडा, आमचे कष्ट, आमचे समस्ये, आमचे एकसुरपण, आमचे मानसिक वत्तड, आमचे कुटुंबाचे समस्ये, आमचे भुरगे बाळा, आमचे युवा जाणा हर एकल्याचे कष्ट मग चलो आमचे जेजू खळीत असा. या खातीर म्हणटा तुम्ही येया, तुम्ही येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विश्व दितलो. तुम्ही येया म्हजे सरशी हांव पवित्र आत्म्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. तुम्ही येया तुमचे काळी जाऊन नितळ करतलो, नवे मासाचे मोगाचे काळीज दितलो. तुमचो आत्मो नवो करतलो, तुमकां संपूर्ण सुडका दितलो म्हणटा स्वामी जेजू ख्रिस्त. ह्या खातीर मोगाचे या घडी आमकां आमी समर्पण दिवया जेजूचे या पवित्र रक्ता, जेजूचे या पवित्र खुडी जेजूगूच आमकां समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्याची या घडी नांव काड. जेजूचे अमोलीक रगत आमचेर शेनाय सोम्या म्हणून आमी कनवळ्यान मागया. आमच्या सावय बापाय खातीर, आमच्या भाव भयणी खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या व्हंकल्या खातीर, न्हवऱ्या खातीर, आमच्या पप्पा खातीर, मम्मा खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर, नव्या खाजरी जोड्या खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर, राज्या खातीर मोगाचो न्हू हे जेजूचे अमोलीक रगत आमकां नव सरणी हाडून दी, नवें जिवीत दिवं दी, आमकां बरवशान बरोवन दी म्हणून ह्या गिता मुखांतर परत एक फावटी आमकां समर्पण दिवया, आमची मागणी भेटोवया आनी जेजू आमकां गूण करून दी, नितळ करून दी, नव्या जिवितान भरून दी म्हणून मागया. जेजू तुझ्या रक्तान मुझे जीवित उजवाडा. जेजू तुझ्या रक्तान मुझे मन तू नितळ कर. जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका बळवंत कर. तुझ्या रक्तान म्हाका पवित्र कर. जेजू तुझ्या रक्तान मुझे जीवित उजवाडाय. जेजू तुझ्या रक्तान
मुझे मौतों निथळ कर जेजू तुझ्या रक्तान माथा बळवंत तुझ्या रक्तान माथा धोवीत आम्ही सुरू करूया आमचे हात आमच्या काळजाचे तुझ्या रक्तान माथा जेसू अंगस समजल्या हरी एकल्याची आगरजी आम्ही तुझ्या लागी मागता तुझ्या पवित्र रत्नाचे सत्य तांकां भर तुवें सुमळा आमची सर्व पातकां तुवें घेतल्याय आमच्या पातकाचो भार खुर्साचेर तुवें घेतलाय आमचे कश्ट तूं पळयनाय आमची पातकां तूं पळयनाय आमच्या कश्टांक तूं परिहार दिताय आमच्या संगत तूं आसाय म्हणून जेजू हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक तूं नव्या भरवशान भर ताच्या काळजांत तूं हजर आसाय हांव तुमच्या संगत आसा हांव मोग करसो मोगसो देव तुमची पातकां हिमाव तांबडी रक्ता बरी जाल्यार हांव ती धोवी हिमा बरी करतलो म्हळाय तुवें मंगळा जेजू आमची पिडा शिडा तुका समर्पण दिता आमची कुटुंबाक हांव समर्पण दिता आमच्या भुरग्यां बाळां तुका समर्पण दिता तूं आमकां केन्नाच खाली हातांनी फाटी धाडिनाय मग सुनो आमी विश्वासान भवार्थान ह्या घडये मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या खातीर आमच्या समाज राष्ट्रा खातीर राज्या खातीर मागया एक नवे जिवीत नवे जीव नवे काळीज नवो आत्म जेजू आमकां दिवं दी बऱ्या भलायकेन आमकां भरून दी म्हणून जेजू लागीं मागया तुझ्या रक्तान म्हाका शांती दी तुझ्या रक्तान म्हाका निथळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी सगळं आमी सांगया तुझ्या रक्तान नितळ कर नितळ कर तुझ्या भलायकी दी म्हाका भलायकी दी तुझ्या रक्तान म्हाका म्हजी पातकां भोगोस म्हजी पातकां भोगोस तुझ्या रक्तान म्हाका म्हजें कुटुंब आशिर्वादीत कर तुझे कुटुंब आशिर्वादीत कर तुझ्या रक्तान म्हाका गुण मग ह्या घडये जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवंक आयिथे रावया जेजूचे आशिर्वाद ते मोगाचे आमचे सगळे निरंतरी वाळचे देवाचे आशिर्वाद हे संसाराच्या दुष्ट शक्तीचेर जैत वरचे जेजूचे आशिर्वाद आमची पिडांक गुण करचे जेजूचे आशिर्वाद आमचे पातकां बगसूचे जेजूचे आशिर्वाद आमचे बेमिरान पयस करून आमकां धैर्यान भरचे हे संसारांत आमी कोणाकच भियोवची गरज ना खंयच्याच वायट सक्तेक भियोवची गरज ना कित्याक देव आमच्या पक्षेक आसा कित्याक देवान जेजून येदोळस कुर्साच्या मरणा मुखार ताजें रगत व्हरोवन ताची कूड बेसांग करून ह्या उड्या रुपार तो आमच्या संगत आसा देवाचे उतर जेजूची उतरां ती सखत दिवचे आमचे सवय आसात आमी तर कित्याक भियोवचे कोणाक भियोवचे विश्वास भावार्थ आमची जेजूचे आशिर्वाद म्हणजे कुटुंबांचेर आमी घेवया जे सर्व याजक धर्मिकांचेर आमी घेवया जे लायक मुखेल्यांचेर आमी घेवया सर्व पिडेस्त भाव भयणींचे जावं बरो घरांनी आसात आस्पत्रेनी आसात मारणांतीक पिडे विरोध झुजोन आसात कश्टोन आसात विशेष करून एका भावा खातीर तेजी सर्व पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून आमी मागया देवाच्या सेवेन तो आसा देव ताका ह्या घडी आपडून दी जेजू ताच्या अमोलीक रक्तान ताका गूण करून दी म्हणून मागया आस्पत्रेनी जायती पिडेस्त आसात ऑपरेशन थिएटरांनी आसात व्हेंटिलेटरांनी आसात हर एकल्या जेजूच्या अमोलीक रगत आपडून
गुण जावं दी म्हणून जेजूचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबात शेऱ्याकडे मागया. Touch everyone who is gathered here. Bless everyone, Jesus. Give us the strength, Jesus. Do not abandon us. Send us your Holy Spirit, Jesus. Touch Jesus, Jesus, touch Jesus, touch Jesus, heal Jesus. Touch your hearts, touch your dreams, your souls, touch your Jesus, heal Jesus. सर्व आम्ही एकाय झाल्या भक्तीने उता ते ऐको आमकां समर्पण ओमेच्या बलिदाना या गव्यास एकाच ताळ्यात उल्हासून एक देवा सर्व उपकारा या गव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, परत मंगळाराच्या दिसा आमच्या पात्रोनाद्वारी धन्या देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर, आमचेर ताणें वतलेल्या कुरपेच्या बेसांवां खातीर, आमकां राखून सांबाळ मेल्ल्या खातीर आनी मागोवंक आमी आयल्या सबारशे उपकार ताचे लागीं. आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत नवें सांव हाडूंक
नवो उजवाड पळोवंक आशेवन आमी हांगासर आयल्या. आनी आयची सुवार्ता आमकां साबताचो खरो अर्थ सांगता. साबत म्हळ्यार कितें, तो कसो पाळी जाय आनी त्या साबताच्या साबत सारको पाळच्या द्वारे कशें आमी जिवितांत आनी एकल्याक उपकाराचें पडत जाय म्हणून आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी देवाक खालते जावन मानवोवचे जावन ताचे उपादेश पाळचे तसले जावन जियोंक प्रयत्न करया. आदारलेल्या सर सुखी आनी पातकांचो उडास काडन देवा लागचें बोगसाणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुमकां सदांच सांगपार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गोवळे तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत सांजुवांव पौल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देव कांय अनितिवंत न्हय. आमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदी केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यान तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय ते रासूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाबो म्हूण आमचो अत्रेग. तुमी केदींच आळशी जायनाये, बगर भावार्थान आनी सोंसणिकायेन देवाच्या बासावण्याचे वारीसदार जातेल्यांची देख घेजय म्हूण आमची आशा. देवान अब्राहमाक बासावणी केली तेन्ना आपणा प्रास वोट दुसरो कोणी ना देखून आपल्या नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजें एक अगणीत संतत करतलो. अब्राहम सुस्निकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयलेलें जोडूंक पावलो. मनीस सपूत दितना आपणा प्रास वोट आसलेल्याच्या नांवान सपूत दिता. अशें बसावणेक सपुता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वादविवाद संपतात. तशेंच देवानी
आपली बसावणी सपुताकाल दिली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसावणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवान मोन आसले. तशें म्हणटच देवान आतां बदलूंक जायनान तसल्यो 2 संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदूंक गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरिल्लो बरवसो तिर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगर. होच बरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पासत जेजू प्रवेश जाला जावन ससना श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस्परागावर गांधिता जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन ताका असिता सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भोगलेल्यांनी ती आळची आपले घरात सदांच मोतीन दवरता. ताच्या महत्कर्यांचो उगडासताने आमकां सोडला. सर्वेस्पर दयेन आनी काकुळतीन भरलोलो आपणातय बेंबिरांत आसलेल्या तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनान दवरता. आपले घरात सदांच मोतीन दवरता. सर्वेस्पर आपले घरात सदांच मोतीन दवरता. उद्गारा उभी राहूया. सुम्या जेजू ख्रिस्त स्वभाव तुमच्या अंतस्कराचे दोळे उगडू असे कसल्या बरवशान तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो एक साबताचो दीस
जेजू गोवाच्या शेतांमदल्यान वेतालो. ताचे संगता वेचे सीस चलतां चलतां कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारिझेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे सीस साबताच्या दिसा आडवरलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचल्लें ना गाय? अबियातार श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकानी शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले ना तुवें? आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पूत साबताचोय धनी. देवाचे उतर जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या सुवार्तेंत साबताचो गुंडायाचो अर्थ कळीत केला. जुदेवांक साबत आनी उपास दोनी गरजेचे. साबता दिसा कितें करी येता कितें करूंक नजो म्हूण नियम शास्त्रांत बरयलां आनी त्या प्रमाणे ते जियेताले. कीप द साबत होली. साबत भगेवंतपणी सांबाळ आनी ते भगेवंतपणी सांबाळटाले. साबताचे नियम ते आसले भशेन पाळटाले आनी साबताच्या नियमा पैकी एक जावन आसा, त्या दिसा वावर करूंक ना. कशें आमचे मलगडे आतां हांगासर आसलेले ते भुरगे आसतना शिकल्ले की आयतार सोंत भगेवंतपणी सांबाळ. आनी भगेवंतपणी सांबाळ म्हणल्याचो अर्थ त्या वेळार काम करूंक ना, वावर करूंक ना. ह्याच साबताचे विशय आमच्या गमनांत त्या वेळार घाल्ले. आनी आतां अर्थ इल्लो बदलून आयताराचें वावर करी येता, पूण पयले इगर्जेक वचून मिसाच्या बलिदानांत पात्रकाण घेवन धार्मीक संगती आचरण करन ताच्या उपरांत वावर करचो. पूण जेजून कितें केलें? साबताचो दीस पवित्र म्हण सांगलें आनी त्या दिसा जुदेवाच्या नियम शास्त्रांत कितें म्हळें करूंक नजो म्हणलें तें ताणें करून दाखयलें. आनी तें करच्या वेळार तो म्हणालो, साबत केल्लो मनशा खातीर, मनशा केल्लो साबता खातीर न्हय. मनशा केल्लो साबता खातीर न्हय, साबत केल्लो मनशा खातीर. मनीस आसले निमते नियम एक केल्ले आनी त्या नियमा खातीर मनशाक रचल्लो न्हय. दोन संगती, ईट टू लिव आनी लिव टू ईट. ईट टू लिव, लिव टू ईट खंयचें जायत? फर्स्ट वन की सेकंड वन? आमी जेवचें जियोवच्याक, आमी जियोवचें जेवच्याक खंयचें जायत? पयलें गे दुसरें? आमी जियोवचें जेवच्याक. जेवच्या खातीर मात्र आमी जियोवचें तें जायत गे? आमी जेवचें जियोवच्याक, वाचून उरच्याक दुसरें जायत न्ही गे? आं, तेंच साबताचे विशय तेंच. साबत मनशा खातीर, मनशाक रचलो साबत्या खातीर न्हय.
थोडे आसात ते तांणी जी येतात जेवच्या खातीरच, दुसरें कांय ना. सकाळीं जेवले, दनपारां जेवले, संजेर जेवले, न्हिदले, भोवले, जालें. काम दुसरें कांय ना, वावर ना, सेवा ना, खंयचेंय ना. पूण सबार लोक जी येता, बऱ्यान जी येता, जेवण कितलें जाय पळय तितलें मात खाण घेता. आनी तेंय प्राय जाल्ल्या उपरांत हें खाण घेनात, तें खाण घेनात. हें खाण गेल्यार डायबिटीज, तें खाण गेल्यार प्रेशर, तातूंत इल्लें मीठ चड, तातूंत इल्ली साकर चड. त्याग आनी सॅक्रिफीस कितलो करतात म्हणना, करीचेच पडटा. कुशेन करचो न्ही तो, अनिवार्य रितीन धाकट्यारान सांगलां देखून अनिवार्य रितीन करी जाय पडटा. पूण तें कितेंय जावं, पूण आयच्या दिसा आतां साबत, कीप द साबत होली. आज एक दृश्टांत हांगासर पळयत पुस्तकांत आसा. जेजूचे सीस गाद्यांच्या मेरेंतल्यान वेतले. एणेय बातायलां, तेणेय बातायलां. या गोव आयला, बात या गोव, त्या टायमार गोव आसतालो तांचे. आनी गोव आयिल्ल्या वेळार आमी जाल्यार गाद्याच्या मदें मेरेर वेतना फुल्ल कणश्यो भाताच्यो आसल्या कितें करता, लो आतां गेलोच, चार काडल्यो, वय की न्ही, चार काडल्यो. कित्याक म्हणल्यार बऱ्यो पिकल्यात, पळयतना खुशी जाता, काडल्यो. मागीर घालून गेले, इल्लेशें तापटलें, हें बरें केलें, 2 जाल्यात, तांदूळ केले, उरलें बरें सकयल उडयलें. वय मो गोवी तसोच. आतां कायदो कितें सांगता, जुदेवांचो कायदो सांगता, साबाता दिसा काम करूंक ना, म्हणजे लुवोंक ना, कांडूंक ना, वासडूंक ना. लुवोंक ना, कांडूंक ना, वासडूंक ना. आपोस्तलांनी कालें गेलें, तिनूय कायदे मोडले. लुवलें, आतांतूच लुवलें, आतांतूच काडलें, अशें फुगलें, वासोडलें, लुवलें, काडलें, वासोडलें आनी केलें. कायदो मोडलो मू. काडलें म्हणटना व्हडली मुसळ जायचेच म्हणना, मस्तो आसल्यार मात मुसलांत काडचें, ना जाल्यार आतांतच काडचें. लुवलें, आतांतलें काडलें, वासोडलें, फुगलें आनी पोटांत तोंडाक घालें. कायदो मोडलो. देखून आयलें कंप्लेंट, हांगासर पळया कंप्लेंट आयलेंच जेजू लागीं. तुजे सीस जुदेवांचे कायदे आनी साबाताचे कायदे पाळिनात, ताच्या कुशे प्रमाणे ते करतात. तूं मेस्त्री, येदो व्हडलो शास्त्री, उलयताय व्हडलें व्हडलें, पूण पळया तुजे आपोस्ताल, तुजे सीस पळय, जुदेवांचे कायदे पाळिनात. आनी त्या वेळार जेजू जुदेवांच्या कायद्यांक तो खरो अर्थ कितें म्हूण सांगता. तुजो पाडो जरी तरी उदकांत पडलो, बांयत पडलो, पोट्टुबांयत पडलो, तूं आज आमकां साबत म्हूण वोगो रावताय गी, कसोपणी वचोन तूं काडताय, वावर करूंक आड वारला, कायदो मोडताय असो दी. जेजू आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक साबाता दिसा गूण करता, नीट करतात. कायदो मोडलोय, साबाता दिसा काम करूंक ना, जुदेव म्हणटात. आनी जेजू म्हणटा हे कुडीची दयाळकरणी ताणें केलें. त्या देखून खंयचें सोंपें, जुदेव खंयचें सोंपें, बरेंपण करचें गी, बरेंपण करनासतना रावचें. बरें करूंक दीस म्हणलो ना, बरें करूंक वेळगडी म्हणली ना. सबार पोटी आमी पळयता, कॅलेंडर पळयता, फावंडेशन घालूंक खंयचो टायम बेस्ट, राहू गी, केतू गी आनी खंयचेंय गुर्तुना. थोड्या काळार जायना, थोड्या काळार जाता. फावंडेशन घालूंक खंयचो वेळ बेस्ट. त्याच प्रमाणे हांगासरी आमी पळयता, साबाता दिसा बरें करूंक तें काम देखून जायना. जुदेवांचें
आर्ग्युमेंट तांणी पळोवची ती रीत. पूण जेजून सांगचें बरें करूंक केदाळें जाता. आंकुडलेल्या हाताचो मनीस कितल्या वर्सां जावन कश्टन आसा बरें कर. आरेगार कितलो तेंप जावन थंयसर पळोवन आसा. आयतार म्हणून वगत राव नाका बरें कर. बरें करूंक अमकोच दीस फलाणी वेळगडी म्हणून ना. हें जेजूच्या मतींतलें शिकप. त्या देखून साबाता दिसा बरेंपण करी येता म्हणून तो जुदेवांक थंयसर सांगता. आनी एक दृश्टांत दिता. पोरण्या तस्तामेंतांत दावीद राय जावच्या पयलें साऊल रायाच्या क्रोधाक बली जालो. आनी साऊल राय दावीदाक जीवशी मारूंक पळयतालो. कित्याक दावीद दीस वेता व्हड जावन येता. ताणें फिलिस्तीन घराक सलवायलां. सगळी फौज ताणें एकल्यानच नाश केल्या फिलिस्तिनाची. आनी हो हाका सोडल्यार मुखार बारीक कश्ट. म्हज्या पुता जोनाथनाक म्हजें राजपोट मेळचें ना ताचो पूत जोनाथन. पूण जोनाथन आनी दावीद दोगी जाण इश्ट. जोनाथन दावीदाक सांगता हळे म्हजो बापाय तुका जीवशे मारच्यार आसा. पळनाव नादर तुका जीवशे मारता. इश्टागात तितली दाट. बापायन ताका ताच्या खातीर सगळें करचें. राजपोट ताका मेळ जाय म्हण. पूण दावीदाक ताची इश्टागात चड मोलाची. त्या देखून दावीद जोनाथनाक ताची इश्टागात चड मोलाची देखून दावीदाक थंय धांव म्हणटा. आनी दावीद धांवता पळनवता. खंय वतालो भूक लागना. भूक लागता आनी तो एका टेंपलाक वचून थंयसर पावता. नोबाचो याजक अहिमेलेक तो थंयसर त्या टेंपलांत आसता. श्रेश्ठ याजक त्या काळार अबियातार जावन आसलो. आनी अहिमेलेक त्या टेंपलाचो याजक जावन आसलेलो. थंयसर वचून पावलेल्या फुडले बुके खातीर दावीद आनी ताचे 4 जाण सांगोडी थंयसर वचून अहिमेलाक मेळटात. कशें करणी कर आमकां इल्लें पोटाक खावंक दी. आतां पोटाक खावंक कालें दिवचें. साबाताचो दीस तो. आनी जुदेव साबाताच्या दिसा दवरलेले उंडे बदलयताले. 12 उंडे तांकां दवरूंक आसले. त्या दिसा तांणी कॉन्सेक्रार करून दुसरे उंडे दवरचे आनी पयलेंचे काडचे. आनी हांगासर दुसरे उंडे दवरन जाल्यात पयलेंचे 12 उंडे काडल्यात. आनी ह्या वेळार थंय दावीद पावला. ताका दिवचें गावलें. 5 उंडे ताणें मागले. एक ताका आनी 4 ताच्या सांगोड्यांक. आनी अहिमेलेकान त्या दिसा साबात म्हूण चिंतिनासतना एक दुसरें कॉन्सेक्रार केल्ले उंडे केवल याजकान मात काय जाय आसले. आनी एक कायदो. त्या कायद्याच्या विरोध ते उंडे ताका दिले आनी दावीदान ते केले. कितें करूं नजो आसलें तें ताणें जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे करूं नजो आसलें तें ताणें केलें. पूण देवाच्या नितीकाल भुकेल्ल्यान खायजय भुकेल्ल्याची भूक थांबयजय तें प्रमुख जावन आसलें. त्या देखून जेजू थंय शिकवण दिता. खंयचें मुख्या भुकेल्ल्या मनशाक खाण दिवचें मुख्या गी या तुजे कायद्या खातीर ताका उपाशी घालचो मुख्या. या कॉन्सेक्रार केल्ले उंडे देखून ताका दिनासतना रावचें मुख्या. ताचो जीव येता ताका बरें करन ताका उखलन ताका आस्पत्रेक व्हरचें मुख्या गे तुज्या आयताराचे मिसाक वेचें मुख्या. वाटेर येतना मेळ्ळो हांव पयलीं मीस आयकून येता तेदो म्हणसर राव हांगा अशें म्हूण सांगावन वचून मीस आयकून फाटी येता आनी तो मरता. त्या देखून जेजून दिल्ली ती शिकवण जावन आसा. मनशाची भूक थांबोवची गरजेचें अति गरजेचें. ताच्या उपरांत हेर येता. त्या देखून जेजून अजापां केली. लोक ताच्या फाटल्यान हरी हरीन येतलो शिकवण आयकोंक. ताणें खाली शिकवण दिली आनी वगत रावलो न्हय. ते भुकेल्यात तांकां खावंक दिया.
उंडे आनी मसली काणयोन 2 बोटी ताणें अजापां केली आनी तांची भूक थांबयली. पोरणे दस्तमेंतांत मान्ना ताणें लोकांक ताच्या दिलें, इस्रायलीत घरांक नितळ उदक कडपांतलें दिलें. पळया भूक थांबोवची कितली गरज. आज आमी संवसाराचेर एक नदर घाली जाल्यार थोडे फावटी आमकां वाचूंक मेळटा कितलेशे देश थंयसर तांची आर्थीक स्थिती बरी ना. आतां श्रीलंकांत पळया, आफ्रिकाच्या कितलेशा गांवांनी पळया, लोक मरता भुके निमती. जाय पुरतें खावंक ना, गटायाचें खाण ना. आनी व्हडल्या व्हडल्या देशांनी पिकलेले दवरूंक जागो ना, त्या देखून दर्यांत व्हरून बुडयतात आनी माशल्यांक खवयतात, दुकरांक घाल खवयतात, वेस्ट करतात. आनी थोड्यांत खावंक कांय ना. थोडीं गार्बेजींतलें खाण खातात, डस्टबिनांतलें खाण खातात. तली पिंतुराय आमी पळयल्यान. सगळ्या संवसारार जिवच्या मनशाक मनशेपण जरी तरी आसा जाल्यार तेय मनीस आमी मनशां, त्या देखून हांगासर असलेलें सर्तीक आनी कडेन दिवन मनशाची भूक थांबोवचें बारीक गरजेचें. त्या देखून मुळाव्या गरजां पैकी पयलें आनी प्रथम येता वस्तूर न्हय. तुजी मुस्तायकी नासतना नागडे तुवें बशेत, पूण पोटाक खावंक नासतना मरोंक जायना. त्या देखून पयलें जावन आसा पोटाक खावचें. फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरो मागीर, ड्रेस कोड आनी पुरो मागीर, पयलें येवचें जावन आसा पोटाची भूक थांबोवचें. आनी त्या देखून वर्साक एक फावटी पिडे आनी भुके खातीर आमी हर एकली आमचे थोडे कॉन्ट्रिब्युशन पयशे आमी दिता. ते आमी DSSक धाडटा आनी थंय जावन गरजेवंतांक ते वेतात तांची भूक थांबोवच्या खातीर. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या सुवार्थेंत आमी गेजय जाल्ले विशय जावन आसात साबात गरजेचो. साबाताची नियमां पाळची गरजेची, पूण मनशापण ताच्याकी चड गरजेचें. भुकेल्ल्या खाण दिवचें ताच्याकी चड गरजेचें. हेरां लागीं वांटून घेवचें ताच्याकी गरजेचें. हें चिंताप आमच्या मतीन दवरून मुखल्या दिसांनी आमकां कोणी भुकेन येता जाल्यार ताका पयलें जेवंक दिवचें. आमचे लागीं आसल्यार आमचें इल्लें उणें करणी देवी येता. 2 रुपये दुडू आमचे कडेन ना जाल्यार आमचे लागीं रांदिल्लें आसता. इल्लें म्हणी चड करून दवरता. त्या देखून भुकेल्ल्या मनशाची भूक थांबोवंक जाता तितलें आमी प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C31, पान नंबर 120. संतोष बरीत काळजाही काणी काण्येता उल्हास बरीत गीतानी ओपून ती दिता. खेळ सोमिया मोगान तुंगे आमी दिवची काणी तुंगे आशीर्वाद दये तुंगे तिचे सोवे आमकां म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र देवाक देव म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटोन तुका उलो मारता.
आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मोगान जियेवन सासणाचे सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान वूस वाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोते गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babar so good pergatuya Sumya Jesu tujhe mara amin samaranta
जीवनदान आम्ही प्रकटता तुझ्या येण्यां सोम्यान जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवेताचो गुंडो आणि ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागी वोन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरे देवाचे मे संगाती सांजुजे तिचो पोती बगेन धर्मदूता जुआन पॉल दुसरो आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगातां त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक मागणें करूंक शिकयले त्यांचं मागणें आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पळय तुझी कुशी आमचो आमचे चुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पातकां बस आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर हजर आसलेली आमी समेस्तां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरले बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. गीत नंबर D28 पान नंबर 156.
세움자 तुका गळाय करी नाका हादो सुकर माका जीवो बोंडो सर्गिसो सासनी जीवितसो जो कोण कुळमुजी सेवता तू लादोशी जातोलो सस्नाची येतोलो सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका नादोस तू कर माका सदांच मोचे तान वाडतेल्यो जिवीत उदकां जरी पवित आत्म्याक स्थानेतलो मोचे सच्ची येवं दी सासनीक वरां सेवं दी सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका हादो सुकर म्हाका प्रार्थया भोव मोगाळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो या कलत्या उंड्या आनी दाखा रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंचो सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळो अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार Zuba, Alusia.
शिकय तूं आमकां मागेवून सुवाव पावल दुसऱ्या वंदयता सरभोवतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैविकाकूच आमकां उगोली चळवळेची महिमा शिकयली खर्चा सोगो जिविता इंडांक तुज्या हिली व्हड मेलपा मागेवून जुवा पावल दुसऱ्या वंदयता सरभोवतीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेन देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकरिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांक अर्गां पाठोवया जो वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबान जायतें बरेंपण जो आमकां दुसऱ्या मुखान देवान जेजून आमकां केलां जायतीं आमची पिडां शिडां दुखी गूण केल्यात दिसपडतो ग्रास तो आमकां दिता जायत्या अवघडांतले अनवरांतले निवारला हे सर्वां खातीर देवाक अर्गां पाठोवया एका स्त्रियेचे पांयाची गांठ ऑपरेशन जावन बेत नासतना सोलोंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिता मागलो उपकार मेळिल्ल्याक 3 कुटुंबां देवाक अर्गां पाठयता एका स्त्रियेक खांब फावो केल्ल्याक अर्गां दिता दोगांक केल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात एकल्याचे हर्नियाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात एकल्या पुरगवावेच्या विजा फावो केल्ल्याक अर्गां दितात एकल्याची कुंकली गूण जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात प्रार्थुया बहुकां कुळदारा बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता ताच्या मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्या आमी तुका दिनू वाचता ताचे परी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संजुआंपा दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासत देवा लागी विनंती कर हे बागेवन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडये मौन रावन भावार्थान दरवर्षान आमची मागणी आमची तेसावां पात्रोन संता मुखार जेजू भेटोवन दिवया आमची सर्व पिडां शिडां आमचे समस्ये बरी भलायकी जेजू दिवन दी आमच्या कुटुंबाक समाधान दिवन दी प्रगवान वावर करच्यांक आदार दिवच्या
विशेष करून सर्व पिडेस्त भाऊ भयणींक ह्या घडी आमी मागया जेजू आपणून गुण करून दी आमच्या पात्रोन संताक जेजून गुण करची सखत फावो केल्या आमचे सर्व गरजा सोवें जायतीन तें आसा तांच्या खातीर आतां आमी मागया एका कुटुंबांतले जाग्याचे समस्ये परिहार जावं एका कुटुंबां चिंतुल्लें काम पूर्ण जावच्या एका चल्या बरी भलायकी मेळच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळच्या एका चल्या किडनीचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावच्या घरान मतीक समाधान मेळों दोगां परगांवान बरें काम मेळच्या तेगा भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या पांयाच्या गांठीची दुगूण जावं एका पुतान आनी सुनेन मोगान जियों दोगां जोड्या भुरग्यांचें देणें फावो जावं चिंतुल्लें काम बऱ्यान जावं जागो बऱ्या मोला विकून वेचा एका पुताक ताणें ताची जिणी बदलूं एकल्यान रीण बेगीन पाटी दिवं जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या रितीन हाताक मेळच्या एकल्याचें पयण बऱ्यान जावच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या घरान समाधान आनी सर्व पिडा गूण जावच्या एकल्यान पयशे फाटी दिवच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्या बरें काम मेळच्या एका कुटुंबांत आसची वायट सगळ्यात पयस वचून कुटुंबांतल्याक बरी भलायकी मेळच्या एकल्या परगांवान बरें काम मेळच्या एकल्याचें भेम पयस जावं दोगांक शिकपान जैत मेळच्या एकल्याक ताची परिक्षेन पास जावं एका जोड्यान बऱ्यान जियो एकल्याचो पांय संपूर्ण गूण जावं एकल्याचें शुगर नॉर्मल जावं BP शुगर कोलेस्ट्रॉल एकल्याची नॉर्मल जावं एकल्याचे केस जडचे रावच्या बोरवेलान बरें उदक मेळच्या एकल्याची सैरीक घट जावं दोगांक कामान भद्रती मेळों बाभाव आनी द्वेश सांडून मोगान जियो एकल्याचें ऑपरेशन केल्लो हात सारको जावं एका भुरग्या बरी भलायकी मेळच्या एका स्त्रियेक तिचे कश्ट हळू जावं एकल्याचें बिझनेस बरें जावं एकल्याच्या कुटुंबांतले सर्व समस्ये परिहार जावं एका काजरी जोड्याचें लग्नान जिवीत अडकळी विणे संतोषान जियोवच्या गरजा बऱ्या मोला विकून वेच्या दोगा चेडवां भुरग्यांनी परिवर्तन जावन आपल्या आवय बापाय लागीं मोगान उलोवंक आनी जियोवंक एकल्याक मानसीक वत्तडांतावन गूण जावं आनी बरें करून शिकोवंक बरें अंक जोडूं परिक्षेन विशीं आसचो आतंक निवारूं बरें करून शिकोवन संतोषान जियोवं परगांवावेच्या व्यक्तीक बेगीनच टिकेट मेळच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या एका प्रायस्ताक बोड भलायकी ताचो जागो बेगीनच विकून वेचाक उबे रावया तूं आमकां पाव एवकरिस्त आमकां करोवंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता आश्रयामी तुम सदैव आनी सदैव फॉर जगसी चेंजेस महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या सुमयाचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्यान भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवर्तान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता
तुझे कुशे वय तर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमकां आदर्श तो.
कल्पता सोवे ओंकार मरे आशीर्वादे आमकां घेवन जो आम पावल दुसऱ्या घेवन कुसाचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.